काणी हांव फुडें वेतां बा. बरयणार ब्रदर जुनिफर. सादर करता रनिटा पायस. म्हजें नांव मिस रेशल रिमा फुर्ताद. म्हजी पप्पा मम्मी दुबय बँकांत काम करतात. तांच्या तेगा भुरग्यां पैकी हांव निमाणी. म्हज्या फुडले दोग भाव रिक्सन आनी निक्सन कॅनडा बऱ्या हुद्द्यार आसात. हांव बेंगलोर कार्मेल कॉलेजींत फायनल BA करन आसां. रजेर हांव दुबय पप्पा मम्मी सरशीं वचें. एक पावटी हांव कॅनडा भावा सरशीं वेतां. एक पावटी हांव रजेर दुबय वेताना म्हज्या कुशीचे सिटीर बसलेल्या तरणाट्याची वळख जाली. ताचीं वडिलां दुबय ऑयल कंपनींत काम करतात. ताणें रजेर तांचे सरशीं वचें. ह्या सुंदर युवकाचें नांव मिस्टर रितेश कारवाल. तोय तेगा भुरग्यां पैकी निमाणो. व्हडलीं दोगां भयणी कॉन्वेंटांत गेल्यांत. रितेश बेंगलोर सांजोजे कॉलेजींत फायनल BSc करता. विमानार जाल्ली आमची वळख फोना मुखांत्र दाट जाली. एकामेका फोन केल्ले शिवाय राती न्हीद पडना जाली. दीस केल्ले बरी आमचो मोगाचो काट तुटात म्हणल्यार भियान आमच्या वडिलांचे अनुमतेन आमी काजार जावंक घट्ट मोन केल्लें. मात्र न्ही, कराराक दीसय फिक्स केल्लो. कराराक 3 दीस आसात म्हणटना रितेश शिवोंक दिल्लो सूट हाडूंक बायकार सिटीक गेल्लो. सूट रेडी जावंक नातल्यान ताका चिक्केशे राकाजे पडले. राती 9 वरार सूट घेवन बायकार पाटी येताना मुखल्यान फुल्ल स्पिडार येवच्या लॉरयेचे लायट रितेशाच्या दोळ्यां वयर पडल्यान ब्लॅक आवट जावन ताचें बायक धाव्या सायडीक आसलेल्या फातराच्या मोरयेक मारलें. तकलेर हेल्मेट आसल्यारय ताचें कपाल मोरयेचे देगेक मारल्यान फुटून रक्ताचें व्हाळ जालें. लॉरी परारी जाल्ल्यान आनी त्या राती मार्गार कोणीय नातल्यान ताका आस्पत्रेक व्हरूंक वेळ जालो. थोड्या वेळान कोणेंगी एकल्यान कारागारान ताची बिरमोत पळोवन आस्पत्रेक व्हरून ताच्या घरच्यांक खबर दिली. ही कराळ खबर आयकून म्हज्या दोळ्यांक काळोख आयल्यारय दूख दामून धरून आस्पत्रेक धांवली. धाकटेर ताका ऑपरेशन करूंक तयाराय करतले. उमाळोवन येवच्या दुखांनी हांवें वळू रितेश म्हळें. ताणें सवकास दोळे उक्ते केले आनी कश्टांनी तोंडार हांसो हाडून म्हजो हात धरून रिशल हांव फुडें वेतां बा म्हणून सवकास दोळे धांपले. तशे धांपले दोळे उक्ते जावंक नात ब्रदर. म्हज्या रितेश म्हाकाय आपोवन व्हर म्हणत हांव मोत सुकून पडलीं. हांव दोळे उक्ते करतना म्हजे घरचीं म्हज्या भोंवतीं आस्पत्रेंत आसलीं. हांव 2 दीस तावन मोतीर येवंक नातलीं की रितेशान अंतीम पैण जावन 7व्या दिसाच्या मिसाक आपोवणें दिवन जाल्लें. हें घडीत आदल्या वर्सा नोव्हेंबर 2 तारखेर जाल्लें ब्रदर. हांव आज हांगा आयिल्लें पयलें कारण फाल्यां सर वाल्मासो दीस जाल्ल्यान रितेशा खातीर मीस दिवंक. दुसरें कारण म्हज्या जिवा भितर जावचे कावजिणेक परिहार मागूंक. हाय रेशल, ह्या तरण्या फुलोवन येवच्या प्रायेर रितेशाक अशें जावंक नजो आसलें. आतां तुका खंयच्या तराची कावजिणी भोगता मिस रेशल? रितेश अवघडाक बली जावन वर्स 1 जाल्यारय ताका विसरूंक म्हाका जावंक ना ब्रदर. ताची ती निमाणी उतरां. रिशल, हांव फुडें वेतां. दीस रात धोसतात आनी ह्या वेळा जिवा भितर एक तराची कावजिणी भोगता. मात्र न्ही, ताचें सुंदर रुपणें म्हज्या दोळ्यां मुखार पाशार जातना राती न्हीद पडना. हांव फुडें वेतां म्हणल्यार उतर सर्त कितें ब्रदर? हांवेंय ताचो पाटलाव करिजी म्हणून गी. तो अर्थ न्ही मिस रेशल.
आमकां एका व्यक्तीचो विशेश मोग असल्यार त्या व्यक्तीचे रूपणे आमच्या काळजांत मुद्रीत जाता. तें पुसून काडूंक तितलें सालीस न्ही. तुजें तें अशेंच जालां. तुका रितेशाचो विशेश मोग आशिल्ल्यान ताचें रूपणे तुज्या मती पड्ड्यार पाशार जाता. हो एका तरासो जोप. तूं एकसुरें आसतना प्रत्येक जावन रातींचें दोस्ता जाल्ल्यान न्हीद पडूंक वेळ लागता जाल्ल्यान तुका एका तराची कावजिणी आनी भें भोगता. अशेंच नव्या काजरी जोड्यांकी भोगता. काजर जाल्लेंच न्हवऱ्याक कामा खातीर गल्फाक वचचें पडटा जाल्ल्यान तांकां एकसुरपण भोगता. पूण तांची सोबीत रूपणी तांच्या तरण्या काळजांचेर मुद्रीत जाल्ल्यान ती एकसुरी आसतना प्रत्येक जावन राती तांच्या दोळ्या मुखार ती रूपणी पाशार जातना तांकां संतोशान न्हीद पडना. तांचो मोग सडटा शिवाय उणो जायना. कित्याक ती एकामेकाचे वेंगीत आसले बरी तांकां भोगता. दुसरे सुवातेर टायम इज अ हीलर. वेळाक गूण करची सकत आसा. रितेशाच्या अकालीक मरणा वरवीं तुज्या काळजाक जाल्लो घाई गूण जावंक वेळ लागता. ताच्या गैरहाजरे वरवीं तुका भोगचीं भोगणां आनी कावजिणी सहज आनी स्वाभावीक. धैर्य घे मिस. जावन गेल्लें पाटी काडूंक जायना. फाल्यां कितें राखून आसा तें आमी नेणाव. आयचो दीस आनी ही घडी आमची. ती देवाच्या आनी पेल्याचे सेवेंत खर्सिया. तिसऱ्या सुवातेर जेजूनी सर्ग प्रवेश जावचे पयलें म्हणलें, हांव बापाच्या घरा तुमचे फुडें वेतां. तुमकां एक रूम रेडी करूंक. तें रेडी जातच तुमकां आपोवन व्हरूंक हांवूच येतलों. तशें मिस. तुज्या रितेशाक जेजूनच आपोवन व्हरून गेल्ल्यान तुवें कित्याक हांगा करगाजें? जेजू सवें तो आशिल्ल्यान आनी तो पाटी येना. तुजें संवसारी पयण अखेर जातच जेजू तुकाय आपोवन व्हरून वतलो. हें संवसारी नियम सगळ्यांक लागू जाता. सरिल्ल्या भावार्थ्यां खातीर मागची रिवाज पोरन्या तेस्तामेंतांतूच सुरू जाल्या. मोन पावल्ल्या आमच्या मोगाचेंची पातकां कुमसारान बोगसल्यारय तांची शिक्षा बाकी उरता. सरिल्ल्या तांकां तांचेस्तकी कांय करूंक जायना. ती आमचेर हुंदून आसात. आमी तांचे खातीर मिसां भेटोवन मागलेले वरवीं प्राचित दंडवणी केल्ल्या वरवीं तांची शिक्षा माफी जावन ती सर्ग प्रवेश जातात. हांव मिस मिशेल मिना मिरांदा, रेमी आनी विन्नी मिरांदाचे एकच माणिक. म्हजी मां बाप लॉयोला लॉ कॉलेजींत प्रोफेसरां. ह्या वरवीं समाजेंत आमी उसल्या स्थानार आसां. मिस रेशल म्हजे फ्रेंड आनी शेजारी. तशेंच सांगाता ल्हान व्हड जावन एकाच कॉलेजींत शिकता. म्हाका भाव भयणी नातल्ल्यान हांवें रेशलाक भयणीचो जागो दिलो. त्या भायर आमचीं नांवांय एकामेका ताल पडटालीं जाल्ल्यान आनी आमी सांगाता शिकचें, सांगाता वेचें, सांगाता जियोवचें, सांगाता मागचें मात न्ही. आमी सोबायेन आनी कालेतीन एकाच तर दिसतालीं जाल्ल्यान सगळीं आमकां जवळीं मोतयां म्हूण तमाशे करतालीं. हें आमकां बऱ्याकच पडलें. आमी सदां सांगाता आशिल्ल्यान खंयच्या चेड्याकी आमचे लागीं येवंक वा दोळे मारूंक तांच्या हरद्यांत उब नातिल्ली. आमी जवळ्या मोतयां बरीं दिसचीं आमची सूख न्ही. आमकां तशी आसल्या देवाची दया. मिस रेशला बरी म्हाका एका तरणाट्याची म्हज्या पप्पा मुखांत वळख जाली. ताचें नांव विविन मेनेजीस. तो पप्पाचो स्टुडंट आतां इंडियन नेव्हींत नेवल ऑफिसर. कमांडींग पर्सनालिटी ताची. इतलो सुंदर आनी गुणेस्त की ताका देखल्ल्या खंयच्याय चेडवाक मोगाचें पिशें लागूंक आसा. तितलो आकर्शीक तरणाटो तो. ताणें म्हाका एकच दिश्टेन पसंद केलें. कित्याक रुपान आनी गुणांनी हांव ताका सोंड दिनातलीं. म्हज्या स्वभावाक तो म्हाका सांगिल्लो व्यक्ती म्हूण भोगल्यारय येस म्हणूंक हांवें वेळ विसारलो. कित्याक ताका विरविगत भेटून ताचे कडेन मस्त उलोवन
तो खंयच्या टायप असो मनीस म्हणून सोदून काण आमी एकामेकांतावन कितें अपेक्षीत आपणाक विसरून आपल्या सांगातिनी खातीर जियोंक तयार आसांगी म्हणून जाणा जावंक आसलें. एकामेकाच्या मनांत कितें आसा म्हणून पयलेंच कळल्यार काजारा नंतर फुगासांव आसना. अशें ताका मेळोंक दीस फिक्स केल्ल्या दुसऱ्या दिसा म्हजे फ्रेंड रिशलाच्या रितेशाक जाल्लो अवघड पळोवन म्हज्या काळजांत धडधडे उठूंक सुरू जाल्यात ब्रदर. रितेशाक जाल्ले बरी हांवें हात धरूंक चिंच्या विविनाक कांय जायत म्हूण म्हाका भें दिसता. तशें जाल्ल्यान ताका मेळोंक हांव वचोंक ना. हें पुरा चिंतना म्हाका काजरच नाका. सीदा वचून मदर तेरेसाच्या वड्डेक रिग्या आनी जेजूची चरणदासी जावया म्हूण भोगता ब्रदर. बरें मिस मिशेल, तूं आनी तुजे फ्रेंड मिस रेशल कॉवेंता भितर रिगतना तुमी जोवळी जावंक पुरो म्हणून म्हाकाय भोगलें. तितली स्वाभावीक जावन तुमी परजळटात. तुमकां समान जावन रसिल्ल्या देवाक जावं अभिनंदन. मनशा जिवीत एक मिस्तेर मिशेल. चिंतनांतल्या वेळार एकल्याक बरें जातना आनी एकल्याक वायट कित्याक जाता म्हणलें सवाल सारकी जाप मेळना. हें आमच्या चिंतपा सक्ते भायर आसा. अशें तुवें कित्याक केलें वा जावंक कित्याक सोडलीं म्हणून देवाक विचारूंक आमी कोण. बरें आनी वायट जोब पात्रियार्क बरी आसा तशें स्विकार करचें खालत्या आनी बुदवंत मनशाचें लक्षण. तशें मिस मिशेल, मिस रेशलाच्या रितेशाक जाल्ले बरी तुज्या विविनाक घडात म्हणून कोणें सांगलां वा खंय बरोवन घालां. ती तुजी ताळमोळ नातली भिरांत वा कल्पन. शिकिल्लें भुरगें तूं असले अर्थ नातल्या कावजिणेक इडें दिनाका. पयलेंच्या बरी हसनमुखी जावन विविनाक मेळ. तुका तो पसंद जाल्यार शर्ता राहीत येस म्हूण. दुसरे सुवातेर तुवें विंचो भेस खंयचोय तो जावं दी. तुका त्या बेसाक देवातावन आपोवण्याची गरज. मात न्ही, त्या बेसांतय तुका आकर्शण आनी वडणी भोगाजे. ना जाल्यार त्या बेसांत देवाची चरणदासी जावन रावूंक जावचें ना. एकाद्या वेळा दाक्षिणेक पळोवन वा मर्यादे खातीर त्या बेसांत रावल्यार सगळी तुजी जिणी व्यर्थ. तशें मिस मिशेल, दोनी भेसां विशीं बरी स्टडी करन मुखलें मेट काड. तुमकां दोगांकी बरें भविश्य आनी बरो फुडार मागता.